आम आदमी पार्टीन परतून एक फावट जिखली दिल्लीची वेचणूक 62 जागे घाले बॉल्सात केजरीवाल फॉर्म्युला गोंयांत जातलो लागू पळयात अणभवी मनशांच्यो प्रतिक्रिया जिल्लो पंचायत वेचणुकेत हेराफेरी जावपाक दिवचे नात राखीवतायेत फेरफार करपाचो यत्न जालो जाल्यार वतले कोर्टात म्हणटा काँग्रेस हांव कॅथलीक देखून दवरता चर्चीचेर विश्वास चर्चीच्या सीएए वेल्या सीएमाचे जापेची पळयता वाट पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाचेर मंत्री फिलीप नेरीची अर्दकुटी जाप कोणाचे जातले जैत एफसी गोवा का मुंबई सिटी एफसी गोवा म्हणटा आमची उमेद आसा कायम बुधवारा जावपाची आसा मॅच येवकार हांव शिवेंद्र तारी पळयात खबरो विस्तारान जैताची हॅट्रिक करत आम आदमी पार्टीन दिल्लीचे विधानसभा वेचणुकेत हेर राज्य पक्षांचो धूप केलो फाटले खेपे 17तले 67 सीट जिखून आयिल्ले हे खेपे 62 राष्ट्रीय राजधानीत जंयसावन नरेंद्र मोदी देशाचेर राज्य करता थंय भाजपाचे झोळेत फकत 8 जागे पडल्यात काँग्रेसीच्या वाट्याक जाल्यार एक्कय सीट येवंक ना हे एक ऐतिहासीक जैत पुराय भोवमतान अरविंद केजरीवाल तिसरे खेपे दिल्लीचो मुख्यमंत्री जाला गोली मारो मोहिमेक सडसडीत जाप दितल्या आम आदमी पक्षा खातीर हो उत्सवावरी मनोवपाचो दीस पुराय निकाल जाहीर जावचे आदींच केजरीवालान आपल्या जैताचे भाशणय केलें भाजपा बरोबर काँग्रेसीनय ताचें अभिनंदन केलां दिल्ली के लोगों ने आज देश में एक नई किस्म की राजनीति को जन्म दिया एक नई राजनीति को जन्म दिया जिसका नाम है काम की राजनीति आज मंगलवार है हनुमान जी का दिन है हनुमान जी ने आज अपनी दिल्ली पे कृपा बरसाई है भारत माता की इनकलाब वंदे आम आदमी पार्टीचे हे जैत तशे अपेक्षितच अशे जैत आप दिल्लीच्यो शिमो हुपून वतले हो फॉर्म्युला पंजाब आनी गोंयांत वापरतले अशे प्रस्न टीव्ही वयल्या चर्चांनी फुडें येताले इंडिया टुडेचेरय अशेच तरेची एक चर्चा राजदीप सरदेसाय आनी आशुतोष हांच्या मदीं जाली आशुतोष जो आम आदमी पार्टीत गेल्लो आनी 2017चे वेचणुकेत गोंयांत प्रचाराकय आयिल्लो पूण सध्या तो आप सोडून परत पत्रकारितेत गेला पळयात ही उमळशीक ताणपी चर्चा Ashutosh, celebrations are one thing, but this belief that the Aam Aadmi Party can grow beyond Delhi, is this a victory at the end of the day that reveals both the strengths and limitations of Arvind? The same Mr. Kejriwal, 7 months ago, could not win in a single assembly segment in Delhi. Are we to see he's a leader purely confined to Delhi Vidhan Sabha? Rajdeep, firstly, let me define this victory. I define it development plus Hindutva minus hatred. That's what Aam Aadmi Party victory is. If he refused to go to the Shaheen Bagh, he projected himself as a Hanuman Bhakt. He did not shy away from touching his mother's feet in front of the cameras and putting the same pictures on the social media. So he was giving a very clear picture that yes, he's a Hindu and I am also a devout Hindu plus minus hatred. So I think it's a different kind of model which Arvind Kejriwal is giving to the entire opposition, that don't get trapped by BJP's campaign. Don't get yourself closer to the Muslim voters. Now you fight for the division of votes among Hindus. So if you could divide Hindu votes and add certain Muslim votes and the minority votes, then BJP is going to be in serious trouble. My analysis is that if Arvind Kejriwal stops being impulsive and starts thinking and starts calculating, then he's a more dangerous politician this country has. See what has been the two strong pillars of Mr. Modi's ideology and his narrative. One is nationalism and another is Hindutva. What Arvind Kejriwal has just said, he said Bharat Mata ki Jai, Vande Matram. Like once you said Bharat Mata ki Jai, now no Modi can question his integrity as a nationalist. So that is sorted. Now he is saying कि हनुमान जी के आशीर्वाद से हम जीत गए हैं. Now that part is also taken care of. Where we have a problem, the problem is when this narrative gets merged with hatred, venom. When you start showing your color that you hate Muslims or you hate minorities.
I think as long as this cultural thing is there, I think it's going on the right track. But my worry is that if takes another tangent, like what the Modi his BJP does, that everything becomes an anti-minority, everything becomes anti-Muslim. So what can we expect in the next few years? Can we expect Arvind Kejriwal to make a bid for Punjab, for Goa, all the states that he looked at as potential growth centers, or will he stick to Delhi, Ashutosh? I think now it will be very difficult for him to cross the boundary. It will be very difficult. Difficult for him. He had a chance in 2015. You don't think that can happen again? I don't think that's happened. Unless That's there's some interesting miracle. that you're saying that he will find it much more difficult in his second innings to expand. Razi, just 30 seconds. What has happened? He has lost that moral capital. So he's won an election but may not have changed the political culture that he hoped to change. दिल्लीचे वेंचणुकेत आम आदमी पार्टीन काँग्रेसीचो धूप केलो. ताचेर गोंयचो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन प्रतिक्रिया दिल्या. पळयात तो कितें म्हणटा तो. Goa is totally different. In Goa, Aam Aadmi has tested the ground. They have tested for the last 3-4 years. They are testing the ground. I don't think that will have any impact on Goan politics. It should not harm the Congress. मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा बरोबर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. प्रभाग राखीवतेत घोळ जाल्ल्याचे लक्षात येयल्यार खंयचेच परिस्थितीत जिल्लो पंचायत वेंचणूक जावपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. सरकारान प्रभाग राखीवतेत घोळ केलो जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. वेंचणुकीत फेरफार करपाच्या उद्देशान सरकारान जिल्लो पंचायत वेंचणुकांतल्या राखीव जाग्यांची घोशणा अजून मेरेन करूंक ना अशें काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर म्हणटा. आमी सरकारा कडेन मागतात परत जी इलेक्शन कमिशनाची फायल इलेक्शन हें करपाची ती BJP हेडक्वॉर्टरान कित्याक दवरल्या काय म्हणून. पंचायत मिनिस्टराक विचारल्यार तो म्हणटा चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा. चीफ मिनिस्टरान ती आतां फिक्सिंग करपाक दवरल्यात. म्हणजे ते आतां नंबर गुण येतले, रिजर्वेशन गुण येतले, तशें करून ते इलेक्शन जिखपाक सोदतात. आमची थोडी पार्टी ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ गोईंग टू द अप्रोचिंग द कोर्ट बिकॉज Parrikar has given the assurance in the assembly. Chief Minister that time, Mr. Manohar Parrikar, announced in the assembly that all the candidates should know at least 1 year in advance about the reservation. And reservation should be done by the State Election Commission and not by the government. Some survey amounts of... No, that survey, all details are available with the state election. Yes, it's available. We will stop it somehow. If they try to manipulate, if they want to hold it with existing delimitation, with existing reservation policy, we will allow only if it is on the ascending or descending figures. म्हळ्यार आयज जर 5 वॉर्ड नंबर रिजर्व आसा तो एक तर 6 जावपाची पॉलिसी जाल्यार सगळे आशिल्ले ते 6 जातले, ना जाल्यार 4 नंबर जातले. अंदाजीत GSDPतली वित्तीय तूट 5.04% आसा. पूण अर्थसंकल्पात ती 2.1% दाखयल्या अशें गिरीश म्हणटा. हो चुकीचो हिशोब ना जाल्यार मुद्दाम केला आसूं येता अशें तेंचें म्हणणें. अंदाजपत्रक प्रत्यक्षात 18,000 कोटी रुपयांचें आसा. पूण अर्थसंकल्पात हो आंकडो 21,056 कोटी रुपया दाखयल्याचें ताचें म्हणणें. Mostly I will be taking up the figures aspect, how the budget was manipulated and how they have tampered with the budgeted figures. The fiscal deficit should be less than 3% of the GDP. So हे जर सगळें कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार जो चीफ मिनिस्टरान अनाउन्स केला पर्संटेज ऑफ GSDP, ज्यांनी GSDP डिक्लेअर केला, projected GSDP is 92,260.53 crores. And he has shown the figure of 2.01%. And he claimed that it is within the limit of Finance Commission. Finance Commission has laid down that this deficit should be within 3%. But actually if you calculate this 4,648.68 by 92,260.53 crores, the percentage comes to 5.04%. So the estimated budget size is सामकी हांवें केला की आमी पयल्याच पावट 21,056 करोडाचें आमचें बजेट आमी अनाउन्स केलां न्ही CMान. तें एक्चुअली 3,000 मायनस आसतलें.
म्हणजे ॲक्च्युली अवर बजेट साईज विल बी अराउंड 18,000 crores and not 21,056 crores which is been projected. परवरीच्या शिक्षण खात्यात काँग्रेस वावुरप्यांनी घातलेल्या बोवाळाचेर दिगंबर कामत उलयलो. शिक्षण संचालकान अधिकाऱ्याचेर कक्षेत रावन उलोवपाक जाय आसलेले, पूण तिणे तशें केलें ना अशें म्हणून ताणें तिचे कडल्यान लिखीत माफीची मागणी केल्या. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हाजी जाता तितले बेगीन चवकशी करची आनी शी शूड बी डायरेक्टर शूड बी आस्क्ड टू एक्सप्रेस हर अपॉलॉजी फॉर हॅविंग बिहेव्ड लायक दीस. पण ज्या पद्दतीन तिणें तांकां तांचो इन्सल्ट, आय वूड से इट इज अ इन्सल्ट टू द ऑफिस बेरर्स ऑफ आवर ऑर्गनायजेशन्स. आनी म्हणून आज तांणी सकाळीं आतां सांजचे वचून तांणी ऑलरेडी एक FIR लॉन्च केला फॉर हॅविंग इन्सल्टेड अस इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी. म्हाका दिसता ऑफिसरांक रुल्स रेग्युलेशन्स जाणून घेवपाची गरज आसा. रुल्स IAS ऑफिसर जायत, खंयचोय ऑफिसर जायत, पब्लीक हॅज टू बी ट्रिटेड प्रॉपरली इन देअर ऑफिसीस. अशा पद्दतीची भाशा डायरेक्टरान वापरिल्ली आमकां आयकूं येवना. हे फर्स्ट टायम अशें घडटा. म्हणजे कितली बिजी आसपाक शकता डायरेक्टर, तिका मिटींग आसपाक शकता, पोलायटली जर तिणें तांकां सांगता बऱ्या भशेन की बाबा तुमचो टायम जालो, आपल्या दुसरी मिटींग आसा तेन्ना तुमी वचचें अशें सांगल्यार सुद्दां जाता. गेट आउट असो शब्द पळय जे वापरता दिस इज व्हेरी म्हणजे रूड आनी ज्या पद्दतीन मागीर कोणी जे पळय वता तांकां इट बिकम्स एन इन्सल्ट टू एवरीबॉडी. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्ता आनी व्हिडिओ पत्रकार आमार चवर्जिया. हांव कॅथलीक, चर्चीक मानता, देखून CAAच्या बाबतींतल्यो चर्चीच्यो भावना मुख्यमंत्र्या मेरेन पावोवपाचे यत्न करतलो, उदका स्रोत मंत्री फिलीप नेरीन म्हटलां. पूण चर्ची वरीच आपुणूय CAAक विरोध करता काय कितें तें मात तेणें सांगलें ना. नेरीच्या भाजपा सरकारान गोंय विधानसभेत CAAक तेंको दिवपी थाराव घेतला. गोंयांत चर्च CAAक विरोध करून जाहीर सभा घेवंक लागत सावन भाजपांतल्या क्रिस्तांव आमदारांची गोची जाल्या. भाजपाच्या 27 आमदारांतले 15 आमदार क्रिस्तांव आसात. तेतूंतले थोडे विधानसभेत उलयले, थोडे ओगीच रावले. मंगळारा फिलीप नेरी वास्को येयल्लो सिवरेजीची कामां जाग्यार घालपाक. तेन्ना पत्रकारांनी वेळेचो आमदार आसलेले फिलीप नेरीक धरलो. तेन्ना पळयत तेणें कितें सांगलें तें. Goa, it's a national issue, and even the church which has uprised on this issue may be at the whole national level, not only Goa. As per my information, the whole leadership of the church across the country has taken up this issue. I belong to the church because I am Catholic. Church म्हटल्यार a member in the church म्हळ्यार all Catholics also church. That's what the meaning of it. So since I belong to the Catholic Church, I need to convey the sentiments of the church to my honorable chief minister. So, this is our duty. We just can't ignore the sentiments, emotions, and their feelings. So I will convey, and I have already conveyed to the chief minister. Chief minister said if there are apprehension, he is open for discussion. दिगंबर कामतीक त्याचो आदलो आमदार फिलीप नेरी रॉड्रिक्स, जो आतां प्रमोद सावंताच्या सरकारात उदका स्त्रोत मंत्री आसा, तेचे प्रतिक्रिये विशीं विचारलें तेन्ना विरोधी पक्ष फुडारी कामतीन कितें सांगलें पळयात. Each one has to think and speak. So he must have thought and spoken. He must have spoken the truth. Whoever what you have to see in this matter, your heart matters. If you are going to make a political statement, it is different thing. But if you want to speak through the heart, then you are free to speak. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयाक आनी एक पूल मेळपाचो आसा. सावयवेरें ते सुर्लाचे मजगती हो पूल उबारून दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलां. सावयवेरें आनी सुर्ला गांव सुदारपाक तशेंच दोनूय गांव विविध आंगांनी जोडपा खातीर हो पूल दुवो थारतलो अशें ताणें म्हटलां. सावयवेरेची मुळावे शाळेच्या बांदकामाचो बुनयादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यात मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. सुवाळ्याक प्रियोळाचो आमदार गोविंद गावडे, शिक्षक, विद्यार्थी आनी थळाव्यांनी हजेरी लायिल्ली. सावयवेरें हो गांव तो म्हाज्या खातीर खूब लागचो गांव. हांव खूब पयलीं पासून सावयवेरें ह्या गांवांत येता. म्हणजे ऑफकोर्स म्हजे हांव 8वी शिकताना पासून सावयवेरें ह्या गांवांत येता. खूब कनेक्टेड गांव म्हाज्या खातीर हो. आनी खुद्द म्हाजो गांव कोटंबे आसल्या कारणान कोटंबे आनी वळवय
हे गांवाचे म्हणजे खूप लागचे रिलेशन्स आसा. फक्त हांव इतकेंच मागता की ते नाते आनीक वृद्धींगत जावपा खातीर मदलो पूल आसा कनेक्टेड पूल जावप. आमचो आमदार आनी मंत्री तुमचो बाब गोविंद गावडे आनी तसोच तुमचो एट प्रेझेंट झेडपी बाब मोहन वेरेकर सर आसा, ताजी तर खूप पयलीं पासूनची इच्छा आहा तुमच्या सगळ्या लोकांची. आम्ही प्रयत्न ऑलरेडी सुरू केला, बट ताच्या खातीर लागपी सहकार्य हे तुमच्या सायडींतल्यान मोठ्या प्रमाणात जाय. आम्ही ऑलरेडी पयलीं कोटंबी टू सावयवेरें हो प्लॅन आशिल्लो तो आम्ही कॅन्सल करून आम्ही सुर्ला तारमाता टू वळवय हो प्लॅन आम्ही ऑलरेडी म्हणजे प्रपोज्ड प्लॅन तयार केला. बट ताच्या खातीर हेवटेनच्या लोकांच्यो जर आमकां इरिव्होकेबल एनओसीस मेळ्ळ्यो आमी वॉट एवर द कॉम्पेन्सेशन तेंचें कितें दिवपाचें त्या कॉम्पेन्सेशनाचो नक्की विचार करूं. पण सदांच पूल दोन गांवांक जोडटा म्हणण्यापेक्षा उदरगत जी आसा ही मोठ्या प्रमाणात त्या गांवांनी येता. सावयवेरेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. म्हापसा पालिकेन मंगळारा 2020-21 वर्साचो शिलकी अर्थसंकल्प सादर केलो. 79 कोटी 72 लाख 55 हजार रुपयांचे महसुली अंदाजपत्र सादर जालें. तातूंत 72 कोटी 49 लाख 5 हजार रुपयांचो खर्च दाखयला आणि 7.23 लाख रुपयांची शिल्लक दाखयल्या. म्हापसा पालिका कर वसुलीच्या बाबतीत खूप फाटी आसा. नगराध्यक्ष रायन ब्रागांझान हे विशीं माहिती दिली. मंगळारा जाल्ले बसकेत पालिका मंडळान ह्या अर्थसंकल्पाक मान्यताय दिल्या. The total budget this year is 72,55,000 and expended 72 crores 49 lakhs 5,000. Surplus of around 6 crores 30 lakhs. Today's ordinary meeting, the council has approved the budget, surplus budget for 2021 with some minor changes, basically with the stress that some more funds could be used for development of Mansah within the existing budget, and there was a feeling that we should stress more on the recovery and yes to accommodate a lot of development works within the municipal funds. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. आदिवासी समाज फाटी उरपाचें कारण कितें? अर्थीक दिश्टीन सबळ नाशिल्ल्यान आदिवासी भुरग्यांक इत्सा आसूनय फुडलें शिक्षण घेवपाक मेळना. शिक्षण अर्दकुटें सोडून शेतान राबचें पडटा. अशा कितल्याशाच विशयांक हात घालीत आदिवासी भुरग्यांनी पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान समाजाची व्यथा मांडली. भूमिपुत्र सेवा संघटनेन कला आणि संस्कृती खात्याचे जोड पालवान सांग्या युवा आदी रंगोत्सव घडोवन हाडलो. हे कार्यावळीत विद्यार्थ्यांनी पथनाट्य, नमन, फुगडी आणि रांगोळी प्रदर्शनांतल्यान आदिवासी लोकांची जिणेचेर उजवाड घातलो. कसलो उपयोग तुमच्या त्या दडीरा शिक्षणाचो? कोणाची तरी गुलाम जावन नोकरी करप हे पुरुष शिक्षण कोणी हाडले रे हांगा? आमचं जाल्यास नाही माझे शिक्षण. ही माती कशी रुजवची, अंशात कशी पिकवची, कोण घाले त्या शिक्षण? मरे शेणाचो वास मारता तू गावरीचो पोर चढ फाटल्या वचून बस. पळयलें तुवें तुमच्या ह्या समाजान भुरग्यांक लोकांक कशे शैक्षणीक वेळा त्रास जाता पळयलें मरे तुमकां कितलो मान मेळटा. जे आमचे गव्हर्मेंट सगळे स्टाफ्स आसात सगळे गांव ऑफिसर्स सगळे जे आसात तेंच्यान सगळ्यांनी मेळून एक मंच केल्ले कडेन आसा BSS म्हणून भूमिपुत्र सेवा संघटना. सो ह्या माध्यमांतल्यान तेंची गेल्ली 2-3 वर्सां जो विशय आशिल्लो म्हणजे लोकां पर्यंत पावपाचो, लोकांक गांवांत कितें ल्हान ल्हान जे प्रॉब्लेम्स आसात ते सोडोवपाचे असो तेंचे एक ध्येय आशिल्लो आनी खंय तरी आमच्या समाजाक वयर सराक हेल्प करून फुडें काडपाचो असो एक प्रयत्न आशिल्लो. त्यातून सगळें फुडें व्हरपा खातीर आयज स्पेशली नमन जावं आमची फोक डान्स जावं बाकीचे सगळे आमचे स्टेट प्ले जावं बाकीचे जे भुरग्यांक फुडें काडपा खातीर एक ही माची तेणी तयार करून दिल्ले कडेन आसा आनी खरें अर्थान आज तेंगे पयलोच हो प्रोग्राम जाल्ले कडेन आसा. आयज हांव तेंचे आभारी आसा कारण त्या सगळ्यांनी मेळून एक म्हाजे कडेन हें केलें की ह्या भागाक एक फावटी आमी करपाक सोदता म्हणून फर्स्ट टायम आनी तांकां आमी आदार दिवन आयज जें कितें जाता गव्हर्मेंट माध्यमांतल्यान आनी तांच्या सगळ्यांच्या संकल्पनेंतल्यान गेल्ले 2 दीस हांगा सगळें जोडून उत्कृश्ट असो कार्यक्रम घडोवन हाडलो कडेन आसा. ह्याक एक बरें फुडें व्हरपा खातीर जो एक तेणी संकल्पना घेतले कडेन आसा किंवा गांवच्या लोकांक एकट्याने हाडपाची. आयज सबंद काणकोण, सांगें धरून पेडणे धरून सगळे वटेचे जवळ जवळ 10 ते 15 तरेचे सगळे वेगवेगळे ग्रुप सगळे हांगा आयिल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान एक ग्रुपा भितर एक नवी इंट्रॅक्शन एक जालें भुरग्यांचें आनी आमच्या माध्यमांत संवाद जाल्लो आनी ह्या संवादासून एक बरो एक रिस्पॉन्स मेळ्ळो
केल्ले कडेन आसा. सांगेच्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. हे खेपे केप्यां स्वताचो अधिकृत कार्निवाल जातलो. मडगांव आनी केपेच्या कार्निवालाच्या चित्ररथांची परेडय वांगडाच पळोवपाक मेळटली 23 फेब्रुवारीक. आदी ही परेड सांजे 3 वरांचेर मडगांवां सुरू जातली, उपरांत केप्यां वयतली. मडगांव आणि केपें कार्निवाल आयोजन समित्या बरोबर दक्षिण गोंयचो जिल्लोधिकारी अजित रॉयान बसका घेवपाचें थारायलां. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकाराचे विनवणे वयल्यान ही बसका जातली. बसकेत चित्ररथांचे मार्ग निश्चित करतले. ह्या वेळार दक्षिणेचो अधीक्षक, पर्यटन संचालक, उपजिल्लोधिकारी आणि हेर संबंधित अधिकारी हजेरी लायतले. ह्या वर्साक पयल्याच फावटी केप्यांकय ऑफिशियल कार्निवल आमी करतात. गेली 22 वर्सां आमी केप्यांक पयली कार्निवल केलो तो प्रायवेट करी आनी पयल्याच फावटी ऑफिशियल करतात आनी दोनूय आमी हो कार्निवल हे करता आसतना मारगांव आनी केप्यां एकच दीस दवरला कित्याक फ्लोटाक बरें पडचें, सगळ्यांक बरें पडचें. आनी अशें आज डिस्कशन जाल्लें आसा की मडगांव जेन्ना फ्लोट परफॉर्म जाले उपरांत तेमी केपेच्या रुटान तांकां केप्यां पावपाक जाय ही जबाबदारी सगळी घेवची पडटली ट्रॅफिकांनी, म्हणजे ट्रॅफिक पुलिसांनी हें आज थारलेलें आसा की जेन्ना मडगांव जेन्ना परफॉर्म करतात तेन्ना पयलीं हाजें कितें जाय की कारो सेंटरा कडेन, कारो रंगवे बिल्डींग कडेन जे स्टेज जे आसता ते थंय म्युन्सिपालिटीच्या दारांक जेन्ना लास्ट परफॉर्म करतात आनी कार्निवाल रायड मारून पणजी तोंड करून वायंड अप जाय. आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा आतां की अशी वायंड अप करपा वाटेचे थंयच म्युन्सिपालिटीच्या लेफ्ट सायडीन जर वायंड अप केली म्हणजे त्या सायडीन म्हणजे कुंकळी सायड वायंड अप केलो जाल्यार तशें फुडें सरून ओवर ब्रिजा वयल्यान सकयल MCC ग्रावंडांतल्यान आमचे कोंकण रेल्वेसान केपें वचपाक शकता. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. वाळशी दिवचलच्या थळाव्या कलाकारांनी सोमारा सादर केल्ल्या अखेरचा सवाल नाटकान पळोवप्यांच्या काळजाक हात घातलो. तळेश्वराच्या वर्सुकी उत्सवा निमतान ह्या नाटकाचो प्रयोग सादर जालो. दिवचलच्या व्हाळशी वाठारात थळाव्यांनी राखून दवरलेले सैम सोबीत तळें जितें जिवें आसा. 12 म्हयने व्हाळशीकारांक थंड उदक आनी उदकाची थंडसाय दितल्या ह्या तळ्याचे कुशीक वाळवे कुटुंबियांनी उबारिल्ल्या मंडपात वर्सयभर कार्यावळी जातात. सोमारा ह्या मंडपात वर्सुकी सत्यनारायण जालो. वाठारांतल्या भाविकांनी पुजा प्रसादाचो लाव घेतलो. ह्या वेळार देवस्थान समितीन कांय मानेस्तांचो भोवमानय केलो. राती कडेन वसंत कानेटकराचें अखेरचा सवाल हे नाटक सादर जालें. पळयात तेतूंतले कांय देखावे. व्यायाम नाही, डायटिंग नाही की काही, दिवसभर उडून खावं पिवं, रात्री झोपताना एक चमचाभर औषध घेतलं की सगळ्याचं पाणी, पुन्हा आपली चरबी वितळली. विचारतो कसा, कोणतं औषध जरा लिहून देता का? तुम्ही थांबा. राहिलं राजू, मी तुला उचलून येऊ का? बघ कशी फुलासारखी अडवून उचलून येतो. नको, तुझा प्रयोग तुझ्या पाठी टाकून दे. आता फक्त जरा मला हात दे. पाहिलं डॉक्टर काका, पप्पा किती वस्तात आहेत ते काही नाही. पप्पा मी तुम्हाला बजावून ठेवते आणि दादा तुला देखील रे. पण कधी जायचं ठरलं? मी सांगते. डॉक्टर काका, मला बरं व्हायला किती दिवस लागतील? वाळशी दिवचलच्यान गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे. ड्रेसिंग रूम आणि पंगडा मदीं नकारात्मक अशें कांयच ना. मुख्य प्रशिक्षक सेर्जिओ लोबेरो वचूनय सगळें बरें चल्लां अशें FC गोवाचो सध्याचो प्रशिक्षक क्लिफर्ड मिरांडान सांगलें. गुणतकत्यांत पयली सुवात कायम दवरपाचो आमचो यत्न आसतलो. FC गोवा हो लिगांतलो सगळ्यात बळिश्ट पंगड आशिल्ल्याचें मुंबय सिटी FCचो प्रशिक्षक जॉर्ज कॉस्टा म्हणटा. FC गोवा 33 गुणां सयत गुणतकट्यांत दुसरे सुवातेर आसा. बुधवारा तेंची मॅच मुंबय सिटी आड फातोड्डे स्टेडियमाचेर जातली. सेर्जिओ लोबेरो गेल्या उपरांत मुंबय सिटी आड खेळटना तुजी येवजण कितें आसतली हे विशीं मिरांडाक प्रश्न विचारिल्लो. हाचेर तो कितें सांगता पळयात. I think that's Bengaluru, us, and ATK. And I feel that the team that's placed best to win, to come to be on the top is ATK. For them, it's simple: win 2 games and don't worry about us. For us, we have to win our 2 games, which we will try our best to do. For our focus is on us. Let's win. For us, it's like let's win our 2 games and we'll see what happens with us. But in my opinion,
I think the team that's best placed is ATK. It is their target to lose, so the pressure is on them. It's not on us. We have 2 games till the end of the regular season, so 6 points, and we need points to finish on the place that from the beginning we are saying that we want to finish on the top 4. Knowing that tomorrow it will be a very difficult game against one of the best teams in ISL. One team that they usually say that it's always difficult for us to play against. But anyway, tomorrow is against Goa. It's 3 points that we have to fight for, and we'll fight. बांबोळेच्यान खबराकार क्लिंटन डिसोजा आणि व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आनी इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.